नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजांसान येवकार. हॅलो दोतोर कार्यावळीच्या निमतान आज आमचे जे तज्ञ दोतोर आसात ते आसात गोंयच्यो नामनेच्यो ल्हान भुरग्यांच्यो तज्ञ दोतोर डॉक्टर राधिका पालयेकर. आनी आयचो जो विशय आसा तो ह्या दिसांनी म्हणजे ह्या आमी एका समर सिजन म्हणटा किंवा गरमेचे दीस म्हणटा ह्या दिसांनी जावपी ल्हान भुरग्यांचे सर्वसामान्य जावपी जी दुयेंसां आसा तांचे विशीं भासाभास करून चर्चा करपा खातीर आज आमचे बरोबर डॉक्टर आसात. तेन्ना डॉक्टर येवकार, नमस्कार. नमस्कार. जेन्ना आमी हो समर सिजन म्हणटात किंवा गरमेचे दीस म्हणटात मागीर तो आतां आमची होळी जाली की आमची गरमी जावपाक सुरू जाली म्हणजे जर तुमी हिंदू पंचांग कॅलेंडरा प्रमाणे गेली जाल्यार आनी तेन्ना सुरू जाली काय सगळ्यान पयलीं जे कॉमन दिसून येता खंयच्या म्हणजे जाणट्याकूय टेम्पटेशन आसतात की थंड कितें तरी पिवप, फ्रिजांतलें पिवप, कोल्ड ड्रिंक पिवप, आयस्क्रीम खावप, प्लस भायर आमी खंय वतात थंय कितें खावप जाता, त्याच बरोबर थोडे नाकाशिल्लें खावप जाता. तर हे सगळ्या सर्वांकश दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना एक सादो पिन पॉयंट क्वेश्चन जो सगळ्याच जे आमचे आयकुपी आसात पळोवपी आसात तांच्या मनान आसतलो की कॉमन दुयेंसां खंयची म्हणजे ल्हान भुरग्यांक जावपी कॉमन जी अशी दुयेंसां ह्या दिसांनी ती खंयची असतात. विथ ग्लोबल वॉर्मिंग आता कितें जाला की ऑलमोस्ट वर्सूयभर समर अशें आसता अशें म्हणपा येता. बट पर्टिक्युलरली ह्या वर्सा इन द नेक्स्ट 2-3 months वीच इज द एक्चुअल समर थिओरेटिकली लायक मार्च, एप्रील, मे इनफॅक्ट अशें प्रेडिक्ट जाला की ह्या फावटी समर इज गोइंग टू बी 2 or 3 degrees हायर टेम्परेचर दॅन वॉट इट्स गोइंग टू बी. सो भुरग्यां मदीं अशी दुयेंसां जर पळयशी देर आर जस्ट अ फ्यू सिकनेसीस वीच वील अकर एक्सक्लुझिवली इन समर. पण मोस्ट ऑफ द सिकनेसीस जी आसतात ती वर्सूयभर असतात. नाव बिफोर आय स्टार्ट एक वन थिंग आय वॉन्ट टू से इज दॅट भुरग्यांची जी फिजिओलॉजी आणि मेटाबॉलिझम आसता दॅट इज अ लिटल डिफरंट फ्रॉम एडल्ट्स. आता भुरगीं जी आसता अ चायल्ड इज नॉट अ मिनी एडल्ट. सो अशें जेन्ना आमी म्हणटात सो जेन्ना भुरग्याक एक दुयेंस जाता ते सेम दुयेंस एडल्टाक जावप आनी भुरग्याक जावप देर आर डिफरन्सीस इन द सिम्पटम्स वीच कॅन हॅपन. परत कॉम्प्लिकेशन जी आसता ती भुरग्यान इजिली घडपाक शकता वेर इन अ एडल्ट इट मे टेक अ लॉंगर टायम फॉर द सेम कॉम्प्लिकेशन टू हॅपन. सो हाव टू आयडेंटिफाय दीज कॉम्प्लिकेशन्स, वेन टू गो टू द डॉक्टर, वेन टील वॉट लेवल कॅन यू ट्रीट एट होम, हें सगळें खबर आसप गरजेचें आसता. सेकंड थिंग इज मेडिकेशन्स. आतां मेडिकेशन्स जेन्ना आमी दिता भुरग्यांक इट इज नॉट दॅट एडल्ट मेडिकेशन्स अर्दी केली आनी भुरग्याक दिली तशें नासता. So you have to go as per the body weight, you have to go as per the age of the child. So all these little factors determine that. Summer sicknesses जर म्हणशीत जाल्यार the most common thing which we find in summer which we may not find in other weather is heat stroke आणि dehydration. So कितें जाता is that most of the times between 12 and 3 PM that is the time when you have a very strong perpendicular rays असता सनाची. So that is the time when you are most likely to get this heat stroke आणि dehydration. आता हातून कितें जाता इज दॅट बॉडींतल्यान उदक कमी जाता आनी उदका बरोबर यू हॅव लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलायट्स ऑल्सो लायक सोडियम, पोटॅशियम अँड क्लोरीन. नाव वॉट आर द सिम्पटम्स ऑफ दॅट. आता सिम्पटम्स जेन्ना मायल्ड तुमकां डिहायड्रेशन जाता ऑब्वियसली तान लागता. देन इफ इट्स अ स्मॉल चायल्ड ही मे जस्ट बी क्रँकी आणि इरिटेबल, ही मे नॉट बी रियली एबल टू से दॅट ही इज थर्स्टी. तान लागप, मागीर इरिटेबिलिटी. मातशी व्हडली भुरगीं आसली जाल्यार ही मे फील नॉझिया, वॉमिटींग फिलींग, घोळ येवपाक शकता. आनी खुबशे फावटी अशें आयकतात आमी भुरगीं एसेंब्लीक उबी आसा किंवा पी चालू आसा आनी दे जस्ट कोलॅप्स. दॅट इज ऑफन बिकॉज ऑफ डिहायड्रेशन. सो इट्स इम्पॉर्टंट की आउटडोर्स जेन्ना भुरगीं आसता एवरी 1 hour यू हॅव टू कीप ऑन हायड्रेटींग द चायल्ड. सो द चायल्ड कॅरीज हीज ओन वॉटर बॉटल अँड ही कीप्स ऑन ड्रिंकींग फ्रॉम दॅट बॉटल. नाव आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हणल्यार फक्त उदक पिवन यू कॅनॉट टेक केअर ऑफ युअर डिहायड्रेशन अँड प्रिवेंट अ हीट स्ट्रोक. बिकॉज वॉट हॅपन्स इज दॅट जेन्ना आमकां घाम येता सो उदका बरोबर ताजे बरोबर सोडियम, पोटॅशियम, क्लोरीन हे सगळें आमच्या आंगांतल्यान इवॅपोरेट जाता. सो इट इज इम्पॉर्टंट की हे सगळें आमी परत भितर घालपाक जाय. सो इन एडिशन टू वॉटर यू हॅव टू ऑल्सो गिव अदर फ्लुइड्स लायक फॉर एक्झाम्पल एक लिंबू शरबत करून दुसऱ्या बाटलेन दिलें भुरग्याक. सो ही ऑल्टरनेटली एकदां उदक पिवप, एकदां लिंबू शरबत पिवप. सम अदर थिंग्स लायक यू नो आतां ORS सुद्दां जे आसा ते टेट्रापॅक्सान मेळटा विच कम्स फ्लेवर्ड फॉर किड्स. दे ऑफन थिंक ऑफ इट एज सम यू नो हॅपी फ्रुटी ऑर समथींग ऑफ दॅट सॉर्ट विच मेक्स इट अट्रॅक्टीव टू द किड. सो ते सुद्दां तुमी भुरग्याक दिवं शकता बॅगेन.
सो दॅट इज वन थिंग. टेंडर कोकोनट वॉटर, आडसराचें उदक, दॅट इज अगेन अ व्हेरी गुड थिंग. इनफॅक्ट टेंडर कोकोनट वॉटर इतले सिमिलर आसता, म्हणजे आयझोटोनीक आसा कम्पेर्ड टू द ह्युमन ब्लड. इट इज सो सिमिलर दॅट इफ इट इज ऑफन सेड की टेंडर कोकोनट वॉटर तुमच्यान IV सुद्दां दिवं येता. इट इज सो सिमिलर टू युअर प्लाझ्मा. सो दॅट इज द एडवांटेज ऑफ टेंडर कोकोनट वॉटर विच इज इजिली अवेलेबल ऑल्सो. खुबशे फावटी कितें जाता, स्कूल सुटले, भुरग्यांक तान लागिल्ली आसता, बॉटलींतलें उदक सोंपिल्लें आसता, भायर आयस्क्रीमाचे गाडे आसता, सॉफ्ट ड्रिंक्स आसता, एंड देर इज एट इजी अवेलेबिलिटी. इन जस्ट 10 rupees यू कॅन पिक अप समथींग एंड ड्रिंक. बट वाय दॅट इज नॉट गुड? एक तर इट कंटेन्स लोड्स ऑफ शुगर. सो वन थिंग आयड लायक टू से, एक बॉटल जी तुमी सॉफ्ट ड्रिंकाची भुरगीं पितात तातूंत कमीच कमी 12 ते 15 चमचे शुगर आसता. सो यू कॅन इमॅजिन द अमाउंट ऑफ हार्म इट इज डुईंग टू युअर चायल्ड. दॅट इज वन थिंग. सेकंड थिंग, एक शुगरी ड्रिंक्स पिले काय ना परत तुमची तान काय वचना, तात्पुरतें मातशें बरें दिसता एंड यू फील मोर थर्स्टी. आणि सेकंड थिंग इज दॅट, लायक आय सेड, सोडियम पोटॅशियम ते सगळे रिप्लेनिश जायच ना. सो ॲब्सोल्युटली सॉफ्ट ड्रिंक्स अँड ऑल दोज थिंग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. सो दॅट इज वन थिंग अबाउट हीट स्ट्रोक आणि डिहायड्रेशन. नाव सेकंड थिंग, कमिंग टू युअर समर म्हटलें काय ना, सुटी आसता भुरग्यांक. बरोबर. सो देर इज अ टेंडन्सी टू ईट आउट अ लॉट. सो इन समर सीजन वॉट हॅपन्स इज दॅट गरमी आशिल्ल्या कारणान जेवणाची शेल्फ लायफ कमी जाता. सो खुबशे फावटी आमी भायले जेन्ना कितें विकत घेता ते सकाळीं केल्ले आसता, बाय द टायम इट इज एक 3-4 वरां जाल्ली आसता, इट इज स्टेल. बट स्टील द वेंडर्स वील सेल इट आनी भुरगीं कंज्यूम करतात. पर्टिक्युलरली मिल्क शेक्स किंवा पिझ्झा ज्याचेर मिल्क प्रोडक्ट्स लायक चीज आर देर, पनीर स्टफ इज देर, दीज आर द थिंग्स वीच स्पॉयल फास्ट. सो इन समर सीजन मातशें केअरफूल रावपाक जाय. ट्राय एंड अवॉयड इटींग आउट एज मच एज पॉसिबल. आणि ईट फूड विच इज फ्रेशली मेड एंड ईट फूड विच इज थरली कुक्ड. लायक फॉर एक्झाम्पल मातशे कच्ची गोश्टी आसता ऑर अनकुक्ड स्टफ विच इज देर, विच इज द वन विच इज कॉजिंग ऑल दीस फूड पॉयझनिंग, डायरिया, गॅस्ट्रो, ऑल दॅट. सो दॅट इज वन थिंग. नाव सो इन अ नटशेल म्हणजे सांगताना जर अशें म्हणटा की एक म्हणजे तुमी जे जेवण खाता किंवा बाकीचे खाद्य ते बरे व्यवस्थित शिजयल्ले आसपाक जाय, ताजे आसपाक जाय. सो बेस्ट जशें मॅडमीन सांगलें की भायर खावपाचें अवॉयड करप, तेजे घराच हाडप बरें. आणि भायर आसता ते पदार्थ खूब फावटी बऱ्याच वेळा खातीर दवरिल्ले आसतात, मागीर शेळे जातात ते, म्हणजे तातूंत एक वास येवपाक लागता आनी विच इज नॉट गूड फॉर हेल्थ. सो हे सगळ्या महत्वाच्या गोष्टी मॅडमीन सांगल्या, म्हाका दिसता ते सगळ्यांनी लक्षांत घेवप आनी समजून घेवप सामकें गरजेचें. आणि एक गोष्ट म्हळ्यार स्कीन इश्यूज, स्कीन प्रॉब्लम्स. आता कितें जाता, भुरग्यांचे मेटाबॉलिझम इज व्हेरी फास्ट कम्पेर्ड टू एडल्ट्स. म्हणून सदांच आमी पळयता न्ही, भुरगीं विथ द सेम अमावंट ऑफ एक्टिविटी तांकां घाम खूब येता, पर्टिक्युलरली तकलेंतल्यान घाम येता, विच इज अ कॉमन सिम्पटम यू हियर फ्रॉम पेरंट्स. दॅट इज बिकॉज भुरग्यांचे मेटाबॉलिझम फास्ट आसता. सो गरमेच्या दिसांनी भरपूर घाम येवप, दॅट ऑब्वियसली वील कॉज यू थिंग्स लायक घामोळ्यो येवप, मिलिएरिया जे आमी ताका म्हणटात. आतां घामोळ्यो प्लेन सिंपल घामोळ्यो आसपाक शकता किंवा त्यो खाजयलो ताजेर परत इन्फेक्शन जावपाक शकता. सो दॅट इज वन थिंग वीच कॅन हॅपन. सेकंड थिंग इज कोणाक सेन्सिटीव स्कीन आसता, सो सेन्सिटीव स्कीन आसतकच परत ताजेर घाम येवप, घामोळ्यो येवप, दॅट अगेन कॅन कॉज यू मोर प्रॉब्लम्स. सो इन सच केसीस अनदर थिंग इज इन्सेक्ट बायट्स. गरमेच्या दिसांनी वेन यू गो टू द पार्क्स, गार्डन्स एंड ऑल, भरपूर इन्सेक्ट्स असतात जी भुरग्यांक चावतात. पर्टिक्युलरली स्मॉल चिल्ड्रन, द हायट कमी आशिल्ल्या कारणान इन्सेक्ट्स जी आसा न्ही, दे डोंट, देर आर सम इन्सेक्ट्स वीच डोंट जम्प व्हेरी हाय, सो दे टेंड टू बायट ओनली द किड्स. सो यू किड्स हॅव ऑल दीस जनरलायज्ड इन्फेक्शन्स विच आर देर सेकंडरी टू इन्सेक्ट बायट्स. सो दोज आर व्हेरी कॉमन इन समर. सो आमी कितें करपाक शकता इज दॅट मे बी यू नो यूज सनस्क्रीन फॉर युअर चायल्ड वेन दे गो आउट into the मॉइश्चरायझर वापरप, जी ओपन एरियाज ऑफ द बॉडी आसता तांकां मॉइश्चरायज करून व्हरात. एज फार एज पॉसिबल लांब कपडे घालात आणि लूज कॉटन क्लोथ्स ऑलवेज. वेअर लाईट कलर्ड क्लोथ्स compared to darker clothes which will absorb less heat. One more thing is you have swimming classes. Summer सुरू जाले काय ना भुरगीं स्विमिंगाक जॉइन जाता. सो इयर इन्फेक्शन्स आर व्हेरी कॉमन. सो दीस कॅन बी बिकॉज ऑफ केमिकल इरिटेशन, म्हणजे क्लोरीन आसता उदकान, सो दॅट कॅन कॉज इयराची मिडल इयर इन्फेक्शन्स आसता आणि एक्सटर्नल इयर इन्फेक्शन्स. सो स्विमिंगान खुबशे फावटी कितें जाता इज केमिकल इरिटेशन ऑफ द इयर. सो जी नॉर्मल बरी बॅक्टेरिया जी आसा ती वॉश ऑफ जाता अँड देन यू कॅन गेट इन्फेक्शन फ्रॉम अदर बॅक्टेरिया. सो दीज अगेन सी दॅट यू कीप युअर इयर ड्राय, म्हणजे स्विमींग पुलांतल्यान भायर आयलो काय ना जस्ट डॅब युअर इयर विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ. तशेंच कितें दिसलें की इन्फेक्शन सुरू जाता, इचिंग सुरू जाता, जाल्यार यू कॅन जस्ट मीट युअर डॉक्टर फॉर सम बेसीक इयर ड्रॉप्स. सो दॅट इज वन थिंग.
आणि आय इन्फेक्शन, परत दोळ्यान आमची जी टियर्स असता ती समर सिजनान कितें जाता ते ड्राय अप व्हेरी फास्ट. सो दॅट्स द रिजन यू कॅन हॅव बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स, व्हायरल इन्फेक्शन्स, कंजंक्टिवायटीस जे आमी म्हणटात. सो तातूंत सिम्टम्स जाता रेडनेस ऑफ द आय, दोळ्यांतल्यान डिस्चार्ज येवप, दोळे चिकटप. सो दॅट इज अनदर थिंग वीच यू कॅन फायंड इन समर. म्हणजे दोळे येता अशें म्हणटात ते. दोळे येतात, हय. हां, सो इट मे बी व्हेरी मायल्ड व्हायरल कंजंक्टिवायटीस. सो भिवपाचें अशें कांय ना, जस्ट कीप युअर आय क्लीन, फ्रिक्वंट वॉशिंग विथ वॉटर, आणि बेसीक कितें आय ड्रॉप्स आसा विच एवर युअर डॉक्टर प्रिस्क्रायब्स यू, दॅट इज समथींग यू कॅन यूज. बरोबर. आनी एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन म्हणजे जशें ऑलरेडी टॉपिक आयला, समजा अशें भुरग्यांक केन्ना जालें अशें दिसलां बाबा दोळे आयले, जाल्यार ताका बेस्ट म्हणजे स्कुलान धाडूं नाकात. कित्याक लोकांचें कितें आसा, एक्झामी लागीं पावल्या, सिलेबस चुकतले. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो म्हाका दिसता ह्या गजालींचेर पालकांनी लक्ष दवरप गरजेचें. आनी बेश्टें म्हणजे जेन्ना हें चुकतलें ते मागीर धाड, कारण मागीर एका भुरग्या खातीर आनी 10 भुरग्यांक येता, विच इज नॉट फेर. म्हणजे म्हाका दिसता तुमी बऱ्योचश्यो गजाली सांगल्यात, आनी तातूंत ते वर्ड ऑफ कॉशन जशें सांगला तुमी की ल्हानपणी ते आनंद आसा तो डिप्राय करूं नाकात. तांकां खेळूं शकता, ती भायर वचूं शकता, पण जशें तुमी सांगलें की प्रिव्हेंटीव मेजर्स, बाबा तेंच्यांनी एक निंबू सरबत कॅरी करूं शकता, किंवा जशें आतां ORS टेट्रापॅक्स अवेलेबल आसतात ते घेवं येता. एक फक्त मॅडम क्वेश्चन असो विचारता की समजा एखादो भुरगो अशें क्लासीक वता आनी ताणें ह्या दिसांनी समरा खातीर म्हणून समजा ताणें टेट्रापॅक घेतलो, सो मदीं मदीं पिल्यार चलता, मागीर ही नीड नॉट वेट फॉर की डिहायड्रेशन जाल्या उपरांत घेवपाक जाय किंवा अशें कांय ना. ऑफकोर्स नॉट. प्रोफिलॅक्टिकली यू कॅन ड्रिंक इट. प्रोफिलॅक्टिकली म्हणजे कितें जावच्या पयलीं अशें घेवपाक हरकत ना. कारण जशें तुमी सांगलें की इट इज नॉट व्हेरी कॉस्ट, इट इज सेफर ऑल्सो आनी गुड. एब्सोल्युटली. आनी इट इज एट द रायट कॉम्बिनेशन. जे WHO रेकमेंड केल्लें आसा न्ही, उदक, सोडियम, पोटॅशियमचें जे कॉम्बिनेशन आसा, इट इज एट द रायट कॉम्बिनेशन वीच यू मे नॉट अचीव मेकिंग अ ORS एट होम. बरोबर. सो दॅट शूड बी फर्स्ट ऑप्शन. आनी जशें मॅडम सांगलां की आमचे आडसराचें उदक गोंयांत तरी नाल भरपूर आसात, आडसरां आसात, वचत थंय मेळटात. सो वन ऑफ द हेल्थियस्ट ड्रिंक कॅन बी, आनी तो म्हणल्यार इट इज सो क्लोज टू बॉडी फ्लूइड, इट इज म्हणजे व्हेरी सेफली कॅन बी टेकन. आतां अँड ऑफकोर्स व्हायरल इन्फेक्शन्स वर्सूयभर असतात. सो इट्स नॉट लायक पर्टिक्युलरली इन समरान आसता अशें ना. सो दे आर देर थ्रू आउट द इयर. सो दॅट इज अनदर थिंग वीच कॅन हॅपन. डॉक्टर, आनी एक आमी खूब फावटी पळयता, म्हणजे मे बी आउट ऑफ कन्सर्न म्हणा किंवा ओवर प्रोटेक्टीव चायल्ड म्हणून खुबश्या पालकांचो असो एक समज आसा, आमचो बाबू किंवा आमच्या परत परत सीक पडटा, परतून परतून थंडी जाता. तांकां एक्चुअली आतां परतून परतून इज ऑल्सो व्हेरी रिलेटीव वर्ड, पण तांकां दिसता परतून परतून ताका थंडी जायच आसता. सो कित्या खातीर अशें तांकां अशें? दीस इज म्हाका दिसता सगळे पिडियाट्रिशियन अग्री जातले, नॉट जस्ट पिडियाट्रिशियन, एनी फॅमिली फिजिशियन अग्री जातले. दीस इज द कॉमनेस्ट थिंग वीच दे एनकाउंटर इन प्रॅक्टीस. सो येस, आय अग्री. आणि इट इज व्हेरी म्हणजे इट इज व्हेरी डिस्ट्रेसिंग वेन युअर चायल्ड फॉल्स सीक आणि हालींच डॉक्टरा कडेन व्हरून हाडला, बरो जालो आणि परत सीक पडलो. सो आय अग्री विथ दॅट. सो कितें जालां न्ही, फॉर ऑलमोस्ट 3 years कोविडा खातीर schools were shut. Okay, so that's the reason children have not been exposed to other children. Similarly, children have not been exposed to other viruses. So कितें जाता, one advantage is that below 5 years of age न्ही भुरग्यांची immunity कमी आसता. So they are very prone to any viral infection. Okay. So what happens is that when you're going to school, you're mixing around with other children, तुमकां ते परत viruses येता. And one thing about viruses is that न्ही, viruses, there are millions of viruses. So आज तुमकां एक virus जर जालो जाल्यार you will recover from that. परत 10 दिसांनी दुसरो virus जाता. Okay, the symptoms same astale, you'll have the same thing, thandi, खोकली, जोर, but it is not the same virus. Now another thing what is happening is that न्ही भुरगीं sick आसतकच जशें तुमी म्हणिल्लें न्ही, स्कुलाक धाडपा जायना. यू हॅव टू आयसोलेट द चायल्ड, यू नो, एटलीस्ट 4 to 5 days, जितले मेरेन ताजें नाक व्हांवता किंवा समजा स्कीन लिजन्स आसा, ती लिजन्सांतल्यान उदक येता, पस येता, टील दे ड्राय अप, यू शूड नॉट बी सेंडींग. पण बिकॉज पेरंट्स आर वर्किंग किंवा घरा कडेन कोण ना, सो ती भुरग्यांक धाडटात स्कुलान. सो दॅट्स हाव यू टेंड टू इन्फेक्ट द अदर किड्स. अँड अनदर थिंग इज दॅट स्कुलान जे एज आसा, एट 3 years इज द एज वेन यू आर सपोज टू पुट युअर चायल्ड इन स्कूल. बट नाव वी फायंड दॅट, यू नो, 1.5 to 2 years of age, we are just putting your child in school or you're putting your child in a daycare. So that is the reason overcrowding zala, children are getting infected very frequently. Correct. But what I would like to tell all parents is that हे सगळे जे तुमचे भुरग्यांक जाता viral infections, they are necessary. They are necessary because only that will improve the immunity of your child.
ॲब्सोल्युटली. सो यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट. हे जर तुमकां कळ्ळें देन यू वील नॉट रियली वरी अबाउट ऑल दीस. ना वॉट इज इम्पॉर्टंट इज तुमी जेन्ना डॉक्टरा कडेन वतात सो डॉक्टरा कडेन तुमी डिस्कस करा वेदर माय चायल्ड इज ग्रोईंग इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ हायट, बाकीचे पॅरामिटर्स जर भुरग्याचे सारके आसा जाल्यार ही परत परत थंडी जोर जे जाता न्ही यू डोंट हॅव टू वरी एट ऑल अबाउट ऑल ऑफ दॅट बिकॉज इट इज निडेड फॉर युअर चायल्ड टू गेट ऑल दीस. बरोबर. आता हेच मॅडम सांगता कोंकणी ह्याच खातीर सांगता की तुमी सारकें लक्षान वचचें की जर समजा ल्हान भुरग्यांक परत परत थंडी जाता अशें समजूया आमी जाल्यार पॅनीक जावपाची अशी गरज ना. जेन्ना वेगवेगळ्या तरेचे व्हायरसीस तुमच्या आंगान वतात तेन्ना ताचें रिएक्शन म्हणून अशें जावं शकता. पण हें गरजेचें आसता की तातूंतच ताच्या भुरग्याची प्रतिकार शक्ती वाडटा आनी वीच इज नेसेसरी. सो रादर दॅन जस्ट म्हणजे बींग मोर पॅनीक किंवा रोखडें सकाळ वखदां सुरू करप एकदां हें कर तें कर हें घे तें घे अशें करपा परस आनी एक मनाचो एक एक्सेप्टन्स दवरपा ओके म्हणजे भुरग्यांक जावं शकता बट इज वन वे बेटर. आनी अशीं भुरगीं आमी खूब फावटी कितें आतां मॅडम सांगलें की आमी कोविडाच्या काळान भुरगीं घरानूच उरलीं भायर एक्सपोजूच जालें ना ताजे खातीर तेंची इम्युनिटी वाडली ना. पण जेन्ना भुरगीं भायर वतात खेळ आमी खूब फावटी समज आनी माथ्यान हात घालनाका हें करनाका तें करनाका हें म्हणजे एका भुरग्याक विचारलें वॉट इज युअर नेम तर तो म्हणपाक डोंट डू. डोंट डू म्हणजे कितें अशें तर तो म्हणल्यार घरान सगळ्याक कितें करा डोंट डू दॅट अशें करता काय डोंट डू आपलें नांवूच डोंट डू म्हणून तशें जायनासतना हें डोंट डू नांव आसतना देर आर सो मेनी थिंग्स वीच चायल्ड शूड डू. कारण हें भुरगेपण परत परत येना आनी त्या भुरगेपणाची जी वेगळी अशी मजा आसा आसवा तोय तेंच्यांनी घेवपाचो. मॅडम तुमी आनी एक म्हत्वाचो सांगलो की भुरग्यांक स्कुलाक घालपाचें हाचेर म्हजें व्हडलेशें काय हें ना पण एक सांगता तूं आमी खूब फावटी म्हणजे मजेशीर म्हणटा आजकाल एडमिशन मेळनात म्हणजे केजींक बी तर किंवा वॉट एवर दॅट प्री स्कुलींग वॉट एवर. सो इनफॅक्ट आतां इतक्या लोकांक की थोडे दिसांनी आय वोंट बी सरप्रायज की लोक म्हणजे डिलिव्हरीक डॉक्टरा कडेन वचच्या पयलींच हांगा बुकींग करून दवरची पडटली काय कितें अशें प्रश्न आतां निर्माण जावपाक लागल्या. आनी पेरंटांचो एक समज इतको तांकां दिसता की आपल्या फर्स्ट वी हॅड वन फोन इन प्रोग्राम मल्ल्या अजून येता म्हाका की 3 इयर्स काय 4 इयर्स कितें तरी आनी ते पेरंटाची कंप्लेन आशिल्ली की म्हज्या भुरग्याक काय याद उरना. तर डॉक्टरांनी विचारलें कितें याद उरपा जाय ना ताका पोयमी बी याद उरना. अरे म्हणजे आतां 3 वर्साच्या भुरग्याक पोयमी याद उरता ताका ABCD कळटा जाल्यार तो खूब जालें. सो डोंट बी एक्सपेक्टींग टू मेनी थिंग्स फ्रॉम अ स्मॉल चायल्ड. लेट देम ग्रो लायक अ चायल्ड. तांकां तुमी सगळे तुमच्याच पद्दतीन एकदम नाका ठोकून टाळून एकदम किसून अशें हें करून प्रयत्न करनाका. तुमचें आनी एक वाक्य म्हाका खूब आवडलें की एक व्हडलो एक समज 24 वर्साचो भुरगो ताका समज थंडी जाली एक 12 वर्साची जाली आनी एकट्याक 6 वर्साच्या भुरग्याक जाली जाल्यार तो समज 100 मिलीग्रामची गुळी घेता जाल्यार 12 वर्साची आसा ताका अर्दी गुळी म्हणजे 50 मिलीग्रामची आनी 6 वर्सां ताका पाव गुळी अशे पद्दतीचे. इट इज नॉट मिनी एडल्ट. त्याचे प्रत्येकाचे डोस कॅल्क्युलेटेड आसता. हें ह्या खातीर सांगता की आमच्या घरांतल्या बऱ्याचशा शिकलेल्या लोकांक सुद्धा अंडरलायन की ही सवय आसा की दोतोरान दिला ना तेच वखद तें मातशें अर्दी दी ताका मागीर पाव दी. सो दॅट इज नॉट द करेक्ट वे. करेक्ट. येस डॉक्टर तुमी कसा हे काय महत्वाचे मुद्दे आसात आनी स्पेशली जेन्ना आमी ह्या दिसांनी ह्या समरान कारण दुयेंसां जातलीच क्लायमेटीक चेंजीस जातले वी हॅव टू कोप अप. हें कोप अप करतना हो समंजसपण आसप तितकोच गरजेचो. बरोबर. डॉक्टर म्हाका आनी एक सांगा की आतां हें सगळें पळयतना आमी हो एक लायटर एस्पेक्ट पळयलो बट दॅट कॅन बी ऑल्सो गोईंग टू द एक्स्ट्रीम्स. सो अलार्मींग फिचर्स खंयचे की बाबा आतां तुमी डॉक्टरा कडेन वचप गरजेचेंच. सो विचार दॅट. ओके सो लेट्स टेक एक बेजीक सिम्टम जे आसा जोर. ओके सो आतां खंयचेय वायरल इलनेस जे आसा न्ही अप टू 3 days जोर येवप इज फायन. सो आफ्टर 3 days मोर दॅन 3 days जोर तसोच येता विथ दॅट सेम इंटरवल म्हणजे 4 वरांनी 6 वरांनी जाल्यार यू हॅव टू गो टू द डॉक्टर. समजा तुमकां दिसलें की इंटरवल बिटवीन द फिवर इज इन्क्रीजिंग लायक पयलीं 6 वरांनी येतालो आतां 12 वरांनी येता दॅट मिन्स द चायल्ड इज इम्प्रुवींग. नाव सेकंड थिंग इज फिवर विथ चिल्स. आतां थंडी खावन चिल्स आनी रायगर जे आमी म्हणटा न्ही दात हे जाता ते सो तशें जर आसले इट्स बेटर टू गो टू द डॉक्टर मे बी इवन ऑन द फर्स्ट ऑर सेकंड डे. सो दॅट इज वन थिंग. नाव एक गजाल बिटवीन वन डिफरन्स बिटवीन वायरल इन्फेक्शन्स आनी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स जोर जो आसता इन अ वायरल इन्फेक्शन कितें जाता की कितलोय हाय फिवर आसलो तुमी भुरग्याक मेडिसीन दिलें एका तासान भुरगो नाचता. ही इज व्हेरी एक्टीव प्लेफूल. तुमी म्हणचेच ना की हाका 1 वरा पयलीं जोर आशिल्लो. सो दॅट इज वन कॅरेक्टरिस्टीक फीचर ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन इज दॅट इन बिटवीन द फिवर द चायल्ड इज एब्सोल्युटली फायन. बट जर तुमचे भुरगे जोराचें मेडिसीन दिलें जोर न्हिवलो तरी सुद्दां मातसो ओगी आसा यू नो अँड लुकींग सेक नॉट इटींग देन इट कूड बी अ बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. सो इट इज बेटर टू मीट द डॉक्टर. मागीर देर इज समथींग कॉल्ड एज फिब्रायल सिजर्स. थोड्या भुरग्यांक कितें जाता बिटवीन 6 months to 6 years पर्यंत जोर तकलेक चडटा जे म्हणटात फिब्रायल सिजर. सो दॅट इज वन थिंग वीच इज डेफिनेटली इट्स अ व्हेरी स्कॅरी थिंग एज अ पेरंट टू फेस दॅट.
पण अगेन कितें आसा न्ही फिब्रायल सिजर अगेन इफ इट्स अ फिब्रायल सिजर इट्स नथींग टू वरी अबाउट युजली 6 वर्साच्या वयर तो पास ऑफ जाता. मातशें कोंकणीन सांगता केन्ना केन्ना भुरग्यांक चड जोर आयलो जाल्यार अशें मारून येता अशें म्हणटा की मोडना सारकें अशें. सो तें समजून घेवप गरजेचें की एक 6 वर्सां पर्यंत अशा खुबश्या फावटी भुरग्यांक जावं शकता. सो भिनासतना दोतोराच्या सल्ल्यान जर तुमी किपींग युअर सेल्फ कूल थोडेशें जर रावलो धीर धरलो जाल्यार हळू हळू ते 6 वर्सां पर्यंत चडशे फावटी जायना अशें मॅडम म्हणटा. बरोबर. करेक्ट. आणि एक गोष्ट म्हणल्यार ताप जेन्ना येता फक्त मेडिसीन घालून ओगी रावचें न्हय. कारण मेडिसिनाचो जो कितें आसा एक लिमिटेड रोल आसता. तुमी सर क्रोसीन घाले वॉटेवर आनी एक 104 चमचा जोर आसा 103 जाता. सो आनी देवना कारण क्रोसिनाचे किंवा पॅरासिटामॉलचे तितलोच रोल आसता. सो तुमी एज अ पेरंट कितें करपा जाय यू हॅव टू स्पंज द बेबी पुसून काडपा जाय. जर भुरगे मातशे व्हडले असले समजा 5 वर्साचे वयर ताका बाथरुमान व्हरा आंगा वयल्यान उदक घाला. आतां उदक कसलें घालप आयसाचें चिल्ड उदक घालप न्ही. उदक रूम टेम्परेचर आसपा जाय म्हणजे तुमच्या नळांतल्यान जें उदक येता न्ही तें उदक घालपाचें कंटिन्यू आंगा वयल्यान. सो एज द वॉटर इज गोईंग ऑफ ताच्या बरोबर तें टेम्परेचर डावन जाता. समजा भुरगे ल्हान आसा 1 वर्साचे सकयल भुरगे असले जाल्यार स्पंजींग म्हणल्यार एका तोपान उदक घेतलें आनी यू नॅपकीन कितें घेतलो तातूंत बुडयलो आनी स्पंज करा. आतां स्पंजींग अगेन वी बॉलिवूड स्टायल स्पंजींग तुमी पळयलां आसलें पिक्चरांनी वे यू जस्ट कीप द पट्टी हियर. That doesn't help at all. Okay. जे गरजेचे आसा न्ही इज टू स्पंज द चेस्ट एबडॉमन खाकेचे पोना फाटीक कारण ती एरिया व्हडली आसता. सो ती एरिया स्पंज करप म्हत्वाचें. आतां स्पंजींग करतना कपडो भिजयलो उदकान आनी फक्त असो दवरलो म्हणून जायना. पुसलो काडलो परत भिजयलो मागीर दुसरो कपडो घालो थोडे वेळ दवरलो 2 मिनटां परत काडलो दुसरो घालो तशें. सो इट हॅज टू बी ऑनगोईंग थिंग अशें ना की फक्त कपडो दवरलो. सो स्पंजींग जें आसा तें इक्वली इम्पॉर्टंट आसा. फक्त मेडिसीन दिवन जायना तेन्ना. डॉक्टर एकच प्रश्न विचारता की खूप फावटी लोकांचा समज असता की तशें केल्यार किंवा भुरग्याक थंडी आनीक जातली किंवा थंडी जातली म्हणून म्हटले रूम टेम्परेचर उदक. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके. आणि इनफॅक्ट तकली यू कॅन अवॉइड डुईंग इट ऑन द फोरहेड. जस्ट डू इट ऑन द बॉडी. आणि एसी बी कितें चालू आसा जाल्यार तात्पुरतो बंद दवरा वेन यू आर डुईंग दॅट स्पंजींग. बरोबर. सो म्हाका दिसता हे खूप म्हत्वाच्यो टिप्स आसात की डॉक्टरान एकदम सामके सविस्तर पद्दतीन सांगला फक्त माथ्यार पट्टी घालनासतना सबन आंग म्हणजे फाटीक पोटाक छातयेक ह्या सगळ्या जाग्याचेर अशें तुम्ही 2 कपडे घेवन एक अल्टरनेट हे काडलो तो बुडयलो दुसरो घातलो अशें करप. आनी हातून म्हणजे अपार्ट फ्रॉम मेडिसीन दीस इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट अँड इट हॅज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. सो म्हाका दिसता ह्या पद्दतीचे एक तरी आपल्याक इन्फॉर्मेशन मेळप म्हणजे प्रॅक्टिकल जे आपल्या दिसपट्ट्या जिणेंत त्याचं आचरण करप आणि अवलंब करप हे सुद्धा खूप महत्वाचें आसा. डॉक्टर ऑलमोस्ट वेळ सोपत आयला तेन्ना एक महत्वाची टीप म्हणून तुम्ही कितें सांगूंक सोदता किंवा बाबा आता ही तरेकवार वाशिनां येतात वेदर ऑल आर टू बी गिवन ऑर वॉट इज युअर टेक इन नटशेल तुम्ही सांगू शकता. इन अ नटशेल सी एक गजाल हांव सांगूंक सोदता की वॅक्सिनेशनां जी आसा न्ही गव्हर्मेंटाची जी वॅक्सिनेशन आसा जी कंपल्सरी आसा ती तुमी प्लीज सगळी करा टायम टू टायम बिकॉज गव्हर्मेंटान जी वॅक्सिनां आमच्या आपल्या शेड्युलान इन्क्लूड केल्या दे हॅव बीन इन्क्लुडेड फॉर अ रिजन. म्हणजे ही सगळी दुयेंसां जी आसा न्ही ही लायफ थ्रेटनिंग दुयेंसां आसा. सो ती तर करपाकूच जाय. एडिशनल वॅक्सिन्स जी आसता जी गव्हर्मेंटान दिना जी तुमकां प्रायवेटान ती तुमची मर्जी ते तुमी डिस्कस करा तुमच्या डॉक्टरा कडेन आनी यू डिसायड. आता जस्ट अ वर्ड आय वूड लायक टू टॉक अबाउट इन्फ्लुएन्झा. आता सध्या इन्फ्लुएन्झाचो प्रकार खूप वाडला इवन आजच्या पेपरारूय आयिल्ले आसा. सो फ्लू जो आसा फ्लू एवरी इयर येता अशें ना की ह्याच वर्सा आयला. पण फ्लूचें कितें आसा अगेन इट्स अ वायरस सो ताजें कितें जाता इट किप्स ऑन चेंजींग ताजो स्ट्रेन चेंज जाता. सो फ्लूचें वॅक्सीन एक अशें वॅक्सीन आसा की एवरी इयर नवीन येता डिपेंडींग अपॉन जे स्ट्रेन अवेलेबल आसा त्या प्रमाणे ती तयार करतात. सो इफ पॉसिबल आनी पर्टिक्युलरली जर तुमच्या भुरग्यांक परत परत थंडेचे प्रॉब्लम आसा किंवा आस्थमाचो प्रॉब्लम आसा किंवा कितें किडनी डिजीज आसा किंवा कितें आनी सम अदर इश्यू please see that they take flu vaccine. And flu vaccine is very safe. 6 महिन्याच्या till the older age group anybody can take it. Please consult your doctor and that is a vaccine which is worth taking. सो म्हाका दिसता डॉक्टर तुमी आयच्या कार्यावळींतल्यान बरीचशी मोलादीक म्हायती म्हणजे आउट ऑफ बॉक्स सत्य ते हेंच करनासतना एक सामकी इलॅबोरेट पद्दतीन म्हायती दिली. म्हाका दिसता ताचो फायदो जे आमचे पळोवपी आसा स्पेशली वेन वी आर डिलिंग अँड कोपिंग अप विथ दीस सीजन हो जो गरमेचो जो माहोल तयार जाला ह्या सगळ्याक फेस करतना ह्या ल्हान भुरग्यांची काळजी घेतना तुमचें मार्गदर्शन आमच्या खातीर खूप मोलाचें जातलें. मुद्दाम वेळ काडून तुमी स्टुडियोन आयली आनी आमच्या खातीर म्हायती दिली त्या खातीर प्रुडंट मिडियाच्या वतीन तशेंच हॅलो दोतोर पळोवपी सगळे जे आमचे व्ह्युअर्स आसात तांच्या वतीन तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. नमस्कार.